केप्यां कुशावती तीर्थाचेर आसलेले श्री दत्त देवळाच्या 60व्या गुरुचरित्र सप्तकाची फाटले सप्तकांक सांगता जाल्या। ह्या निमतान 11 तारखेच्यान सुरू आसलेल्या गुरुचरित्राचे वाचन 17 तारखेक सोंपले। ह्या वेळार गुरुचरित्राचो पवित्र ग्रंथ दवरलेल्या तांडलाक दत्त पादुकाची कुरूक उमटून आयली। ते पळोवन थंय हाजीर आसलेले भक्तांनी ह्या पादुकाचे दर्शन घेवपाक मोठी गर्दी केली। कार्यावळी निमतान दनपारां गुरुचरित्र पठण, आरत्यो तशेंच महाप्रसाद आसल्यो। सांजे वेळार स्वर्गंध कार्यावळ सादर केली। राती श्रीची शिबिकेसून मिरवणूक काडल्या उपरांत ज्या तांडलार पवित्र गुरुचरित्राचो ग्रंथ दवरलेलो तो काडल्या उपरांत त्या तांडलार दत्त पादुकाची कुरू दिसल्या उपरांत हाजीर आसलेल्यो भक्तांनी सदर पादुकाचे दर्शन घेवपाक मोठी गर्दी केली। गेल्या बऱ्याच वर्सां उपरांत हो योग्य आयला अशें दत्त संस्थानाचो समितीन सांगलें।